वेदांता लिमिटेड खण कंपनीन 165 कोटी रुपयाची थकबाकी वसूल करपाची आसा, मात तरीकूय ही थकबाकी वसूल करच्या शिवाय खण संचालनालयान ह्या कंपनीक निर्यात करपाक परवानो दिलोच कसो असो प्रश्न करीत काँग्रेसीन शुक्रारा खण संचालनालयाचेर धडक मोर्चा व्हेलो। वेदांता कंपनी सरकाराचो जावय काय कितें असोय प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें सरकाराक केला। खणी विशीं गोंय सरकाराच्या मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय फाटीं घेवचो ना जाल्यार कोर्टान ह्या विशीं याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार काँग्रेसीन सरकाराक दिल्या। 2012 जेन्ना हे बीजेपीचे लोक जेन्ना गोंयभर आनी ढोल घेवन सगळ्या गोंयकारांक फटयले की 35,000 कोटी रुपयाचो स्कॅम काँग्रेस पक्षान केला असो एक तांणी परिवर्तन करया म्हणून सरकार हाडले। ते 35,000 कोटी रुपया कोणे घाले आणि खंय गेले हे आज मेरेन गोंयकारांक खबर ना। मागीर ह्या सरकारान एक सीए ऑडिट कमिटी स्थापन केली, जातून 2 झिरो खाले आणि सांगले की 350 करोड रुपयाचे इल्लीगल मायनिंग जाला। असे सगळे जे कोण लीज ओनर आशिल्ले तांचे नावां ह्या सरकारान असेंब्लीनूय टेबल केल्यात, आमकां आरटीआय अंडरूय दिला। सो 35,000 वयल्यान ते आंकडो आयलो 350 करोड रुपया, 351 करोड्स टुवर्ड्स इल्लीगल मायनिंग। तातूंतले 80 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटान वसूल केल्यात। उरिल्ले 171 करोड रुपया अजूनही वसूल केल्ले ना, 271 करोड रुपया वसूल केल्ले ना। तातूंतलो मेजर कंपोनंट म्हणटा तो एक हांचो ह्या डिपार्टमेंटाचो ह्या गोंय सरकाराचो जावय वेदांता लिमिटेड। आज जावय कित्याक म्हणटा तें मागीर मुखार सांगता। ताणें 165 करोड रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक फारीक करून हांगा हो 165 करोड रुपया जो मनीस भरना, जो डिफॉल्टर हा, ताका तुमी कशें एक्सपोर्ट करपाक परमिशन दिता? आमी आतां ताचे कडेन डिमांड केला की ही वेसलाचें लोडिंग पयलीं बंद करचें, हे 165 करोड रुपया रिकवर करचे, ताका सांगचे पयलीं भर। ताजो इंट्रस्ट 2012 ते 2024 12 वर्साचो इंट्रस्ट जवळपास आनी 160 करोड रुपया जातलो। सो हे 300-350 करोड कितें जाता ते ताणें पयलीं सरकाराच्या तिजोरीन भरचे आनी मागीर ताका जाय ती परमिशनां दिवची।